Mongka sevicha spiritan boro ailang bertung sumya himbalida बांधव पोळाच्या स्वादिक पोटान जमल्यावर सून तुका की परदान जेजू तुझे जेवण सगळीचे पवित्रकाम दैविक तुझे पोषण दादोस करता जीवन जेजू तुझे मरण जीविताचे कारण अमर पुनर्जीवन पो भरवशाचे किरण बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. शांती तुमचे सोवे आसू तुमच्याय सोवे आसू. मोगाळ भाव भयणीनो मोगाच्या भुरग्यानो पास्का काळाचो सवो आयतार आमी संभ्रमता. जेजू ह्या दिसा आमकां एक विशेष संदेश दिता आनी तो जावन आसा हांव तुमकां आतां बरी सोडून वचना. सोमी आमकां आमचे इतल्याकच सोडिना ताच्या बदलाक पाराक्लिताक मजतदाराक पवित्र आत्म्याक धाडन आमकां ताचो सांगात दिता म्हूण बसयता. सोम्यान दिल्लें हें उत्तम देणें पवित्र आत्म्याचें घेवंक पवित्र सभा केदाळय तयार आनी आमी सदांच तयार आसूंक जाय. पवित्र आत्मो आमचे भितर येवच्या खातीर अंतस्करणाची नितळाय गरजेची आनी देखून पथकांचें आमी आतां बोगसाणें मागया. सांगता म्हणया हांव पातकी सर पदवेदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उसारून सांगता. मनान चिंतून आनी तोंडांत उसारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो भोव व्हड अपराध. ह्या पासत म्हगे सदांच संकार मरयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सगळेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सर पदवेदार देव आमची काकूळट करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावो. आमेन. सोमिया काकूट कर, सोमिया काकूट कर, क्रिस्ता काकूट कर, क्रिस्ता काकूट कर, सोमिया काकूट कर. सोमिया काकूट कर. महिमा देवा, महिमा देवा, महिमा देवा, उत्सर्गी आणि शांती ताच्या इष्टान संसारी. सर्वेस्परा देवा,
विचाराया सर्वोद्वेदार देवा बापा आम्ही तुका नमस्कार करता आम्ही तुका दिन वाजता तुझ्या थोर वैभवापासून आम्ही तुका वाकणता सुम्या जेजू ख्रिस्ता बापाच्या एकल्यास पुता सुमिया देवा देवाचे शेळये तू संसाराचे पाप काढताय आमची काकूत कर तू बापाच्या उजव्यात बसलाय आमचे मागणे मानून घे कित्याक पवित्रात्म्या सांगाती देवा बापाचे महिमे जेजू ख्रिस्ता एकलोच तू पवित्र एकलोच तू ईश्वर एकलोच तू परमेश्वर आमेन 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 प्रार्थुया सर्गींच्या बापा पुनर्जीवन जाल्लो तुजो पूत सगळोच पवित्रात्म्यान भरलो आनी महिमेवंत जालो आमकांय ताणें हो पवित्रात्मा बसयला आमच्या संगता तो आसतलो आनी आमचे भितर तो जियेतलो म्हणून जेजून आमकां खात्री दिल्या तर ह्या सताच्या आत्म्याक पाठय आनी ताच्या आदारान जेजूचो मोग करूंक आनी ताच्यो आज्ञा विश्वासीपणान सांबाळूंक आमकां फावो कर आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुजे सगळे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना आमेन. धर्मदुतांची कृत्या पुस्तकांतलें वाचप तवळ फिलीप समारिया शहराक गेलो आनी थंय क्रिस्ताक परगटूंक लागलो ताची शिकोवण आयकून आनी ताणें केली असर्यां पळोवन फिलिपाच्या संदेशाक लोकां जम्यांनी एक मनान गमन दिलें देमसार लागलेल्या सबारांतावन अशुद्ध आत्मे किंक्राट्यो मारून भायर वेताले जायते आर मारिल्ले आनी पांगले गूण जाताले ह्या पासोत तें शहर व्हड संतोशांत आसलें समारिया घरांनी देवाचें उतार मानून घेतलें ही खबर जेरुसलेमांत आसलेल्या धर्मदुतांनी आयकली आनी तांणी पेद्रूक आनी जुवांक तांचे सरशीं धाडलें ते थंयसर पावतच थंयच्या भावार्थ्यांनी पवित्र आत्म्याक घेशें तांणी तांचे पासोत मागणें केलें कित्याक तांचे मदल्या कोणायचेरी तेदोळ पर्यान पवित्र आत्मो देवूंक नातलो तांकां सोम्या जेजूच्या नांवान पवित्र स्नान मात्र दिलें तवळ पेद्रून आनी जुवावन तांचेर आपले हात दवरले आनी तांणी पवित्र आत्मो घेतलो देवाचें उतार हें देवाचें व्हड उपकार
भूमीच्या निवास्यानो देवाक आनंदाची बोब उठया. भूमीच्या निवास्यानो देवाक आनंदाची बोब उठया. भूमीच्या निवास्यानो देवाक आनंदाची बोब उठया. ताची महिमा गितां गायनांनी वर्णिया. ताची कीर्त गाजया. देवाक सांगा कितली विचित्र तुजी कर्तुवां. भूमीच्या निवास्यानो देवाक आनंदाची बोब उठया. सगली पृथ्वी तुजे मुखार सर पडता. तुजी वाखणणी करता, तुज्या नांवाची कीर्त गायता. येया आनी देवाची कर्तुवां पळया. मनशां मदें आमकां थटक करता तसली ताची कामां. भूमीच्या निवास्यानो देवाक आनंदाची बोब उठया. दर्यो ताणें सुखी धर्म दिसता पर्यान सुकयलो. सुकलेल्या आळव्यांतल्यान लोक पांय भिजनासता उतरलो. ह्या पासत आमी ताचे उदेशी संतोष पावया. तो आपले पदवेन सदांच राजवट चलयता. भूमीच्या निवास्यानो देवाक आनंदाची बोब उठया. देवाच्या भक्तानो तुमी समेस्त येया. देवान म्हजे पासत कितें केलां तें वर्णिता आयका. म्हज्या मागण्याची देवान बेपरवा करूंक ना. म्हजे वयली दया ताणें पाटी काडूंक ना. ताका जाव महिमा. भूमीच्या निवास्यानो देवाक आनंदाची बोब उठया. भूमीच्या निवास्यानो देवाक आनंदाची बोब उठया. सांत पेद्रूच्या पयल्या पत्रांतलें वाचप. प्रिती मोगाच्यानो, क्रिस्ताक सोमी म्हूण आमच्या अंतस्करणांनी मानान वळखा. तुमचे थंय आसलेल्या बरवशाचें कारण विसरतल्या हर एकल्याक जाप दिवंक तुमी सदांच तयार आसूंक जाय. तरी पूण हें काम नम्रतेन आनी मर्याद दिवन करा. तुमचें अंतस्करण नितळ दवरा. कित्याक क्रिस्ता थंय तुमी आदारतात ते बरे सालीची निंदा करून कोणीय तुमकां उलयती जाल्यार उलयतात तेच लजेक पडटले. कित्याक तुमी कश्ट सोंसिजे म्हूण देवाची खुशी जाल्यार वायट आदारन शिक्षा सोंसचे प्रास बरें आदारलेले खातीर तुमी कश्ट सोंसचें चड बरें. अशें क्रिस्त निरापराधी जाल्यारय अपराध्या पासत म्हणजे आमा पापयांक देवा थंय पाटी हाडचे पासत एकच पोटी मरण पावलो. कुडींत ताचो जीव काडलो जाल्यारय आत्मी ताका परत्यान जिवंत केलो. देवाचें उतर हें. देवाचे व्हड उपकार.
सर्वेस बोराक जय, सर्वेस बोराक जय, सर्वेस बोराक जय जय. जो कोण म्हजो मोग करता तो म्हजें उतार पाळता म्हणटा सो मी. तवळ म्हजो बाप ताचो मोग करता आनी आमी दोगी ताचेशी येता. सर्वेस बोराक जय, सर्वेस बोराक जय, सर्वेस बोराक जय जय. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसू. तुमच्याय सोवे आसू. जुवांव प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका येसुम्या. त्यावेळी जेजून आपल्या शिसांक म्हळें, तुमी म्हजो मोग करतात जाल्यार म्हजे उपादेश पाळटल्यात. तवळ हांव बापा लागीं मागतलों, तो तुमकां एक मजतदार दितलो आनी हो तुमचे सवें सदां काळ रावतलो. तोच तो सताचो आत्मो. संवसार ताका घेवंक शकना, कित्याक संवसार ताका पळयना, ताका वळखय ना. पूण तुमी ताका वळखतात, कित्याक तुमचे सांगता आनी तुमचे थंय तो रावता. हांव तुमकां अनाथां बरी सोडून वचना. हांव तुमचेशी परत्यान येतलो आनी थोड्या वेळा उपरांत संवसार म्हाका पळोवचो ना, पूण तुमी म्हाका पळयतल्यात. हांव जियेतां देखून तुमी जियेतल्यात. हांव म्हज्या बापा थंय, तुमी म्हजे थंय आनी हांव तुमचे थंय आसा म्हूण त्या दिसा तुमी समजतल्यात. म्हजे उपादेश घेवन ते पाळता तो म्हजो मोग करता. जो कोण म्हजो मोग करता तसो म्हजो बाप मोग करतलो. हांवूय तसो मोग करतलो आनी ताका म्हजी वळख दितलो. देवाचें उतर हे. वाकणी तुका क्रिस्ता. जेजू क्रिस्तातय म्हज्या मोगाच्या भावानो, भयणीनो आनी मोगाळ भुरग्यानो, ह्या दिसांनी टीव्हीचेर आमकां दिसचीं कराळ दृश्यां आमकां आमचें कोशेडताचो ताळो उठयतात. लोकांनी पांय वाटेन साबार मैलां, 800,000 मैलांची वाट सोलोवंक सुरू केल्या. बसांनांत, ट्रेनांत इतर वचोंक वाट ना. निमाणें पांय वाटेन आपल्या स्वंत बळाचेर पातयेवन म्हणले बरी सोलोवंक सुरू केलां. थोड्याच्या पांयांतल्यान रगतां फुटतात, थोड्यांच्यो वाणो तुटोवन गेल्यात आनी थोडे प्लास्टिकाच्यो बोतल्यो धाडावन आपल्या पांयांक वाणो कश्यो बांदतात. भुरग्यांक उखलूंक पुरासाण जाताना सुटकेजीच्या वयर न्हिदोवन वा इतर ल्हानशा बंडेचेर दवरून तांकां व्हरून व्हरचें आमी पळयता. दुर्बळो लोक चलता आनी सरकार 20 लाख करोड लोकांच्या बऱ्याक दिता म्हणटा. तर ह्या 20 लाख करोडाच्या भासवणेक लागून वो चलता गाय, तो बसयल्लो पेरगो आपणाक मेळटलो म्हणून वा हेर खंयच्याय आशेन तो चलता. ट्रेनाच्या स्टेशनांनी, बसाच्या स्टँडांनी लोक हारी हारींनी जमो जाला. आपणाक कांय एक वचोंक अवकाश मेळत गाय म्हणून 1000 1000चे चड पयशे दिवन
आपणे उरयलेले फाटल्या 5-6 हप्त्या उपरांत काम नासतना उरयलेले ते आतां टिकेटीक दिवन आपल्या माय गांवाक वेता कितें जोडचे खातीर. आपल्या माय गांवांत कांय व्हडलें दिर्वें मेळटा म्हणून, कित्याक तांच्या ल्हानशा आदायाचेर उरिल्लीं मनशां ताच्या कुटुंबाची आशेवन रावतालीं आपल्या पोटाचो ग्रास जोडच्याक. तशें आसतना खंयच्या भासवणेचेर पातयेणी दवरून हो लोक चलता काय? आपल्या गांवाक पावता म्हणली धैर आसा? असलीं सवालां खंडीत आमच्या कोशेरदांत आमी विचारल्यां. आदी मागां इस्रायल लोक चलतलो 40 वर्सां इजिप्तांतावन इस्रायल गांवाक दूद आनी मोवळचो गांव म्हणून देवान बसयल्लो आनी मोइजेच्या आनी आरोनाच्या मुखेलपणा खाला लोक चलुल्लो. वाटेर तांकां पैणाक हाण जावन मान्ना, कडपातान उदक, मांस खावंक सुकणीं देवान दिल्लीं. तसलें कांय अजाप ह्या वाटेर जायत गाय ह्या आमच्या लोकांक? वा वाटेर थंग जावन कोसळून पडटीत? असली भिरांतेची परिस्थिती पळोवन हाचे मोदें आमकां क्रिस्तांवांक आयचो वांजेल आनी आयची देवस्तुती कसलो संदेश दिता तो नियाळूंक आनी आमी कितें करी जाय सोमयेच्या भावंडांनी ताचें उतर आयकलेल्यांनी ताचो स्पिरीत घेतलेल्यांनी आमकां कसली जबाबदारी आसा तें सोदून काडचें वाजबी. आनी आज देवाचें उतर देव खंयसर आसा गी म्हणून आमकां समजयता. देव आसा व्हडल्या कट्टोणांनी न्ही, मंदिरांनी न्ही, इगर्जांनी न्ही, मसिदींनी न्ही, बगार खंयसर फातर फुटोवचो फातर फुटयता वा मारोग करचो मारोग करता थंयसर म्हणून टागोरान हेवटी म्हणलें आसा ताच्या गितांत. तो घामेला धुळींत बुडला आनी आमचो देव घामेला आनी धुळींत बुडला आनी दुर्बळाच्या मुखामळा मारिफात आज तो आमकां दिश्टीक पडटा. जेजू म्हणटा हांव तुमचे सांगाता आसतलो आनी तुमचे थंय आसतलो. हांवें धाडचो पवित्र आत्मो तुमचे सांगाता रावतलो आनी तुमचे थंय रावतलो. देव आमचे भितर रावंक आशेता आनी आमच्या सांगाता रावंक आशेता. आमी बांदलेल्या कट्टोणांनी न्ही आनी मंदिरांनी न्ही म्हणून आज तो आमकां स्पश्ट सांगून दिता. आनी देखून तो म्हणटा हांव तुमकां अनाथ जावन सोडिना, हांव तुमच्या सांगाता आसा, म्हजो आत्मो तुमकां दिता. हांव बापा लागीं मागोन तो कुमोकदार स्वताचो आत्मो मेळासो करता म्हणून तो आमकां बसयता. देवाची बसवणी आमकां हर एकल्याक आनी प्रत्येक जावन कश्टतल्या लोकांक ती बसवणी पयशाची न्ही, दुडवाची न्ही, अभिवृद्धीची न्ही, बगार आपुणूच आमच्या सांगाता मनशां सांगाता रावता म्हणली बसवणी. आनी तसली बसवणी दिवंक ही देवस्तुती मारिफात देवाचें उतर आज आमकां प्राप्त जाता. पवित्र आत्मो देवान आमकां दिला आमच्या सांगाता सदांच रावच्याक. केदाळा पवित्र आत्मो आमचे थंय येता? कोणाच्या जिवितांत देवाचे उपादेश पाळचें मन आसा आनी ह्या पासत आपले अंतस्कर नितळ केलां, देवसराक धांवडयलां, पाताक कोटेपण सोडलां, तसल्याच्या जिवितांत देवाचो आत्मो प्रवेश जाता. तुमी म्हजो मोग करतात तर म्हजे उपादेश पाळटल्यात आनी तवळ हांव तुमचे थंय येवन रावतलो, बापय तुमचे थंय येवन वस्ती करतलो. हांव आनी बाप एकच म्हणून जेजून सांगलें आसा. बाप आनी जेजू सांगाता मेळोवन येवन आमचे थंय वस्ती करतात मात्र न्ही, तांच्या मोगाचो आत्मोय ते हाडून येतात आनी आमचे थंय तो वस्ती करता. देखून उपादेश पाळच्या मारिफात हांवें तुमचो केलो तशें तुमी एकामेकाचो मोग करा म्हणलो हो मोहोन्न तसो उपादेश पाळचे मारिफात देवाचो आत्मो आमचे भितर येता म्हणलें आमी स्पश्ट समजूं जाय. दुसऱ्यान देवाचें उतर आयकल्ल्या मारिफात देवाचो आत्मो आमचे भितर येता आनी आमकां मेळटा. कार्नेलाच्या घरा धर्मदाची कृत्यां अध्याय 10 हातूंत मागणें करता आसतना कार्नेलाक जाल्लें उगडापण
आनी प्रत्येक जावन पेद्रू ताच्या घरा येवन देवाचें उतर सांगल्ल्या वेळार तांगेर जाल्लें बरेंपण देवाचो आत्मोच कार्नेलाचेर आनी ताच्या घराण्याचेर पडलो तें पळयता आसतना देव पक्षपाती न्हय. कोण मागता, कोण देवाचें उतर आयकता ताका देवाचो आत्मो मेळटा म्हणून आनी देवान शुद्ध केल्लें कोणेंच अशुद्ध म्हणून नजो म्हणून ताका जाल्लें उगडापण नव्यान ताका समजयता. देवाचें उतर आयकता आसतना आमकां पवित्र आत्मो मेळटा. क्रिस्तांवांक आमकां आमी तवळ तवळ आयकता पवित्र स्नाना वेळार उदकाच्या रुपार आनी तेलांच्या रुपार पवित्र आत्मो आमकां लाभता म्हणून. कोण ताने लागीं तो पियोंक येवं दी आनी पातये तेल्याच्या वा सतमन तेल्याच्या खाळ जातावन वाळच्यो जरी उमाळटल्यो म्हणून पवित्र पुस्तक सांगता जुवांच्या वांजेलान. आनी देखून कोण सत मानता बावट उसारता आनी पवित्र स्नान घेता तो बचाव जाता आनी तसल्याच्या काळजांत पवित्र आत्मो वाळच्या जरी बरी उमाळच्या जरी बरी उमाळून येता तें पवित्र पुस्तक आमकां सांगता. आनी तशेंच आयच्या पयल्या वाचपांत आयकली आनी एक रीत दियाकोन फिलीप सामारियाक देवाचें उतर परगटूंक गेलो. देवाचें उतर परगटून जातच ताणें तें उतर घेतलें म्हणटच ते तांचीं काळजां परिवर्तन करच्याक आपणाकच देवाक सोडून दितात आनी पवित्र स्नान घेतात. आनी जेजूच्या नांवान पवित्र स्नान घेतिल्ली खबर जेरुसलेमाक पावतलेच पेद्रू आनी जुवांव त्या सामारियाक वेतात. सामारियाचो लोक जुदेवां मदें वस्तू टिकेक आनी दुसोण्याक बली जाल्लो लोक, तिरस्कृत जाल्लो लोक, तांकां दुसऱ्या दुसऱ्या मेळ्या नांवांनी ते आपयताले. लोकांक सांडून गेल्लो अनुभव आसल्या त्या गांवांत देवाचो आत्मो येवचे खातीर तांचेर माथ्यार हात दवरून मागणें केल्ले मारिफात हें देणें लाभता. पवित्र सभेच्या सुरवेर अजून पर्यंत माथ्यार हात दवरून मागणें करचें पवित्र आत्म्याच्या येण्याचें एक रूप म्हणयेत. तें अजून पर्यंत पवित्र सभे मारिफात घडतें आसा. जेन्ना बिस्प अभ्यर्थीचे वेर माथ्यार हात दवरता, दियाकोन जावच्याक वा याजक जावच्याक वा बिस्प जावच्याक वा जेन्ना बिस्प क्रिज्म घेतल्या त्या अभ्यर्थीच्या माथ्यार हात दवरून कपालाचेर क्रिज्माच्या तेलान गुर्त काडटा तवळ ताका पवित्र आत्मो लाभता म्हणून आमी सत मानता. आनी मनशां क्रिज्म घेतलेली मनशां बावटन दृढ जातात, घट जातात आनी पवित्र आत्म्याच्या बळान नवी जिणी जियोंक शकतात. आनी तस जाल्यार मनशांक पातकाचो कांटाळो येता आनी बरें करची उर्बा उपजता, अंतस्कर नितळ दवरूंक आशा जाता. आनी तशें जाल्ल्यान असलीं मनशां दुर्बळ्यांचो मोग करूंक गरजेवंतांक पावोवंक तांकां सोदून वेतात. आपल्या घरा भितर बिगां घालून बसनात, ताच्या बदलाक बुकेतेल्यांक खावंक दिवंक, तानेतेल्यांक पियोंक दिवंक, उक्ते आसलेल्यांक न्हेसोवन दिवंक, गरगरवून नातलेल्यांक आसरो दिवंक फुडें सरतात. पवित्र आत्मो मेळिल्ल्यांची रीत ही जिणये रीतच बदलता, देवाच्या रिती बरी जाता. पवित्र आत्मो आमचे भितर आयिल्लोच मोगाच्या भावान आनी भयणीनो देवसार फळाफळ घेता. देवसाराचें काम विभाजन करचें, दुस्पटावचें, देवातान मनशां पयस व्हरचें, द्वेश वंगचें, हेरांचेर बदलाम घालची आनी निरंतरी हेरांक सुखीदार करचें. हें देवसाराचें काम पवित्र पुस्तकाच्या विशयांत आमकां जाय पुरतें सांगता. पूण असलें जिणयेची रीत कोणा थंय आसा ती काण उडोवंक देवाचो आत्मो आमचे भितर येताच. असलीं मनशां मोवाळ जातात, मोगाळ जातात आनी हेरांच्यो सुखी दिसल्यारय ताका दोळे दांपोवन तांकां प्रेरण दितात, बरें करच्याक उत्तेजन दितात. पवित्र आत्मो आमचे भितर आसतना आमचें तें एक बरवसो उदेता. आनी आयच्या दुसऱ्या वाचपांत आमी आयकलें सा पेद्रूच्या पत्रा मारिफात तुमचें थंय आसलेल्या बरवसाचें कारण तुमी सांगूंक शकतल्यात. आमचें थंय आसलेल्या बरवसाचें कारण हें कश्टांती संतोश पावोवंक, दुखांत बेजारांत आसतनाय देवाचेर विश्वास दवरूंक आमकां आसचो एक बरवसो. सांता भक्तांची जिणी पळयल्यार आमकां कळटा. दुसऱ्या शतमानांत लियॉन शारांत फ्रांसाच्या साबारांक मार्तीन मारलेल्या पैकी थोडीं ल्हान भुरगीं आसलीं. एकलें आसलें ब्लंदिना म्हणलें, ब्लंदिना. आनी हें भुरगें ताका कितले कश्टिल्यारय तांच्यान ताका जुयेशी मारूंक जावना.
शिवांच्या मुखार व्हरून दवरलें जाल्यार शिवांनी ताका आपडूंक सयतना. ताका कुर्सार कळयलें तरी तें मोरोंक ना. आनी निमाणें तांणी परत आनी परत ताका कातरून लगड काडचें पडलें. आनी मरच्या पयलें हें भुरगें एका आवय बरी 11 वर्सांचें, हेर ताच्या सांगाताच्या मार्तिरांक 15 वर्सांच्यांक आनी 18 वर्सांच्यांक एका आवय बरी तांकां बुजावण दिता आनी धैर्य दिता. पवित्र आत्मो कोणाच्या काळजांत आसा गी तांचे ते एका तराची जाणवाय मात्र न्ही, कश्टान धैर्य आनी हेरांक बुजावण दिवची उतरां तांच्या काळजांतान भायर सुटतात आनी तीं उतरां तांकां ज्युयेश मारतेल्यांक समेत लजेक घालतात. म्हज्या सांगाता व्हिएटनामांत जावन आयिल्लो एकलो याजाक आसलो, तो म्हणटालो व्हिएटनामाच्या मार्तिरां विशान. तांचे पैकी एकलो मार्तीर ताका ज्युयेश मारतेल्या मनशा कडेन म्हणटा खंय, हाळे तूं म्हाका मारताय जाल्यार 3 पोटी कातर, 1 पोटी न्ही म्हाका 3 पोटी कातर. आनी ताणें 1 पोटी कातरतना ताची तकली उचलावंक जावना. 3 पोटी कातरी जंय पडली, एक बापाच्या नांवी, एक पुताच्या नांवी आनी एक पवित्र आत्म्याच्या नांवी म्हणून. मोगाच्या भावान आनी भयणीनो, देवाचेर विश्वास दवरलेल्यांचें बळ कितलें, सकत कितली आनी पवित्र आत्म्याचें खाम कितें हें आमी समजूं जाय जाल्यार जिवंत जेजूच्या ह्या देण्या पासत निरंतरी मागणें करी जाय, राखून रावूं जाय. जशें मरी आनी आपोस्तोल राखून रावुल्ले, मागलें मागणें करनासली, तसलें मागणें आमी करी जाय. येवसो आयतार आनी ताच्या वयलो आयतार आनी 2 आयतारांनी ह्या विशयांत पवित्र आत्म्या विशयांत आमकां जाय पुरतें आयकूंक मेळटलें, नियाळूंक मेळटलें. जुवांच्या वांद्यालान 14, 15, 16 अध्याय वाचा ह्या हप्त्यांत आनी पवित्र आत्म्या विशयांत समजणी घेया. रोमाकारांक बरयल्ल्या पत्रांत 8वो अध्याय वाचा आनी थंयसर पवित्र आत्म्याचें काम समजून घेया. कोरिंतकारांक बरयल्ल्या पत्रांत 12वो, 13वो, 14वो अध्याय वाचा. पयल्या कोरिंतकारांक बरयल्लें पत्र आनी तांतूं पवित्र आत्म्याचें काम समजून घेया. जाय पुरतें काम आमी करी जाय, पवित्र आत्म्या विशयांत समजो जाय आनी हें देणें माग जाय. देव हें देणें आमकां दिवन मागया. आनी बरवसो उपजोवन दी. जशें ह्या सुरविल्लो लोक, ह्या आमचो गांवचो लोक खंयच्याय एका बरवशान चलता, ताच्या कुटुंबाचो मोग मेळटा म्हणल्यार बरवशान चलता, तशें आमी देवाचो मोग आमच्या काळजाक मेळटा म्हणल्यार बरवशान आमी चला जाय. आनी असली साल धरूंक पैण करूंक देव आमकां आदार दिवं दी. आमचो बाबाडटात आमी उचारया. सत्मंतान देवाक, सरपदवेदारा बापाक, सर्ग आनी पृथ्वीच्या रचणाराक आनी जेजू क्रिस्ताक, ताच्या एकल्याच पुताक, आमच्या सम्याक, जो पवित्र आत्म्यावर गर्भी संभवलो, ओंकार मरयेंतल्यान जल्मलो, पोंसला ते कालताले कसले, ताका कुस्साळ जोडलो, तो मेलो आनी ताका आनी केपिलो, तो मेल्ल्या मदें देवलो, तिसरे दिसा मेल्ल्यान तो जिवन जालो, सर्गा सोडलो, सर पदवेदारा देवा बापाच्या उजव्या बसला, थंय तांजव्या आनी मेल्ल्यांची मुनसुबी करून येतलो. सत्मंतां पवित्र आत्म्याक, कातोलीक पवित्र सभेक, भक्तांचो एकताक, पातकांचें मोगसाणें, कुडीचें जिवनपण, सस्नाचें जिवीत. आमेन. देवाचो आत्मो आमकां दिला, हे दळुसुतो आमचे भितर वावुरता आनी त्या आत्म्याच्या बळानूच देवाक आमी अब्बा, बापा आनी जेजूक सोम्या म्हणून उलो करतूंक शकता. तर आतां सर्गींच्या बापाक आमची मागणी जेजू क्रिस्ता मारिफात उसारया. बापा, पळय सभेच्या सर मुखेल्यांनी तांची जबाबदारी आनी कायदे सदांच उगडास दवरून त्या प्रमाणे जिवन देखीन मुखेली जावं तुज्या पवित्र आत्म्यान तांकां बर म्हूण मागता. जबाब, बापा आमचे मागणे आयक. बापा आमचे मागणे आयक. सर आमच्या राजकीय फुडाऱ्यांनी जेजू बऱ्या गवळ्या बरी लोकांच्या बरेपणा आनी देशाच्या अभिवृद्धी खातीर वावरूंक तांकां तुज्या पवित्र आत्म्याचे सक्तीन बर म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. आमच्या फिरगेच्या सर कुटुंबांनी पुत्रान आनी देखीन स्वार्था परगडूंची केंद्र जावन आक्रिस्तांवांक तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताची वळख दिवची हातेरा कर म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. आमच्या समेस्त भुरग्यांनी आनी युवजनांनी दिसपडते मागणे कर जियोंक तशेंच पवित्र आत्म्याच्या मार्गदर्शना प्रमाणे फुडें वचूंक संवसारी संगतीचेर जायत व्हरूंक कृपा लाभय म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. समेस्त पिडेस्त आनी प्रायवंतांक तुज्या पवित्र आत्म्याचे देण्यानी बर तांकां बरी भलायकी लाभय म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. एकवरे समेजा बावरे आसा जाल्ले आमी समेस्त आनी
पवित्र आत्म्याचे कुशेकाल आमची कुटुंबां बांदून हाडूंक आनी समाधानान जियोंक तुजो आदार दी म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे ऐक. आमच्या स्वंत गरजां खातीर मागया. ही फेस्त पिडा बेगीन समायाक जावं. जोगतें वखद सोदून काडन लोकांचें रक्षण करूंक पवित्रत्मेची जाणवाय आनी बुदवंतकाय दाक्तेरांक विज्ञानीक लाबोवन दी म्हूण मागया. आडळतें चलयतल्यांनी सरकार चलयतल्यांनी दुर्बळांतल्या दुर्बळांच्यो गरजो पयलीं समजून तांच्या कुमकेक दावाशें तांच्या बुकेचें थानेचे विशांत चड गणनें वा गमन दिवचें ह्या पासत आमी मागया. साबार कडेन आस्पत्र्यो दामते आसात आनी पिडेस्तांक गरजेची शुश्रुशा मेळना. घरान इंत कश्टोवचें पडलां. हसल्यांकी सोम्याची बुजावण आनी पिडा गूण जावची सकत लाबोवन दिवन मागया. सर्गींच्या आमच्या मोगाळा बापा, तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता मारिफात एक नवो बरवसो आमकां तुवें दिलाय. आमी मेल्यारय जियेतले हांव आनी आमी ससनाच्या ससनाक तुज्या सांगाता जियेतले हांव. ही बासावणी पुनर्जीवन क्रिस्तान तुज्या पुतान आमकां दिल्ली ती सत मानून हरी एक दीस तुज्या मोगान तुजे उपादेस पाळून जिवंक आमकां फोव कर. तुजो जियेतान राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. आमेन. भेटैथावी काणीक बापा वुंड्या वायनाची भक्तीन समर्पिताव ही काणीक मोगाची. काणिका संगीन भेटैताव जिणी ही आमची स्वीकार करून पावन कर भेटोनी आमची. स्वीकार कर पावन कर काणिकी आमची. मोगाचो उपकार जावन तुका भेटोवची. सर्गीच्या देण्यानी भरजिणी आमची. कृपा दी जियेवच्या जिणी मोगाची. स्वीकार कर पावन कर काणिकी आमची. मोगाचो उपकार जावन तुका भेटोवची. सर्गीच्या देण्यानी भरजिणी आमची. कृपा दी जियेवच्या जिणी मोगाची. म्हज्या भाव भयणीनो, तुमचें आनी म्हजें हें बलिदान सर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हणून मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मैमेक आमच्या आनी आख्या पुराय सभेच्या आदाबाक सर्वेस्पोर मानून घे. कनवळ्या बापा, आमच्या पातकांक लागून निरापराधी पूत तुजो आमच्या अपराधांक पासो तूं कुर्सार मेलो. पूण आमकां आपल्या आत्म्यान बरोवन तुज्या गोपांत व्हरूंक तो आपुणूच पवित्र आत्म्यान बरोवन पुनर्जीवन जालो. ताचें मरण आनी पुनर्जीवनपण संभ्रमून आमी तुका हें बलिदान भेटयता तें तूं स्विकार कर आनी ताचे वरवीं पातकांतली आमकां सुटोवन तुजेशी ओडून व्हर. तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे असो. तुमच्याय सवे आसो. आमची काळ जावं उबारुया. आमी ती
सर्वेस्परातय उबारता सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया वैश आमी करूंक फावो सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्व काळी आमी तुका वाकणूंक फावो हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो पूण अदीक करून ह्या उत्तम काळार तुज्या महिमेची किर्ती आनी वाकणणी वर्त्या दाबाजान आमी करची कित्याक जेजू जालो आमची पासकांची बली जेदना कुर्सार ताणें आपणाचें बलिदान केलें तेदना ताच्या परम यज्ञान आदल्या यज्ञान संपूर्णाय दिली जेदना ताणें आमची सोडवण करूंक आपलो आत्मो तुज्या हातांत ओपून दिलो तेदना आपूण खरो याजक करी वेदी आनी बलिदानाचो मेंढरो म्हूण ताणें दाखोवन दिलें देखून पास्काच्या संतोषान उल्हासता सगळो संवसार आनी सर्गींचे सर्व दळबार निरंतरी गायतात तुजे मुखार पवित्र 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 दरबारांचो सर्वेस परतू सरकारी संसार भरला तुझ्या वैभवान उंचगी तुका जय उंचगी तुका जय सर्वेस्पराचे नावी येता ताकाचे उंचगी तुका जय उंचगी तुका जय बापा खरोच तूं पवित्र आनी सगळी तुजी रचना तुका वाकणटा कित्याक तुजें तावन जेजू क्रिस्त तुज्या पुता आमच्या सम्या जेजू वरवीं पवित्र आत्म्याचे सक्तेन सर्व जीव आनी पवित्रपण उपजता उदेंती तावन आसता ते पर्यान तुका एक निर्मळ बेटवणी करच्याक एक खास परजा तूं जमयता साय देखून बापा कलतेपणी आमी हें मागणें करता तुका बेटोवच्याक आमी हाडल्यान ती देणी त्याच पवित्र आत्म्या वरवीं तुज्या पुता आमच्या समे जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत जावच्याक तूं पवित्र कर ताची आज्ञा पळून आमी हो संस्कार समरमता तो पराधीन जालो ते राती ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वासून तो मोडलो तो आपल्या सिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूची तेच परी जेवण जातस ताणें खाल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या सिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात ही म्हज्या रक्ताची खाल्स नव्या आनी सासणीक खाराराचें रगत पातकांचें बोगसाणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें हे म्हज्या उगडासाक करात Bavartaso gutu pergatuya. सम्याम जेजू तुझे मरण आमी समरमता तुझे पुनर्जीवनपण आमी परगटा तुझ्या येण्या सम्या जेजू
आमी अद्वैता. बापा, आमचे सोडवणे पासो तुज्या पुतान सोंसलेल्या कश्टा मरणाचो, ताच्या अनंतभरीत पुनर्जिवनपणाचो आनी सर्गार चडण्याचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी तो परत येतलो म्हण ताची वाट पळोवन आसा. देखून आमी उपकारी काळजान हें जिवीत आनी पवित्रपण दिता तें बलिदान तुका समर्पिता. जे बलयेन आपल्या मरणान आमकां तुजी इश्टागात जोडल्या, तीच बली आतां तुजी पवित्र सभा तुका भेटयता. तिजेर तुजी दयाळ दिश्ट घाल आनी तुज्या पुताचे कुडीन आनी रक्तान पसताय तांकां ताच्या पवित्र आत्म्यान बर आनी जेजू सगळें एक कूड आनी एकोत्मो आमी जावंक निर्मी. तुका भेटयलेलें सासणीक दान तो आमकां करूं आनी अशें देवाचे माये भोव भाग्यवंत ओंकार मरयेच्या, तुज्या भाग्यवंत धर्मदूतांच्या, भाग्यवंत जुजेच्या आनी वैभवी रक्त साक्षांच्या आनी समेस्त भक्तां सांगता तुवें विसून काडलेल्यांच्या दायजान आमकां वांटो मेळो. तांचे विनवणेचो आदार आमकां निरंतरी मेळटलो म्हणून आमी विश्वास धरता. बापा, हे बलये वरवीं आमकां तुजी इश्टागात मेळ्ळी. तिचे वरवीं सगळ्या संवसाराक शांती आनी तारण फावो कर म्हण आमी मागता. तुज्या साकरा फ्रांसीस आमच्या भाग्यवंत बापाच्या आनी म्हज्या तुज्या नांव फावो साकराच्या सांगाता पवित्र सभेच्या समेस्त गवळ्या आनी मणयऱ्यां बराबर तुज्या पुतान तुका जोडून घेतलेले सगळे परजे सांगाती ह्या संवसारांत वाटसुरे तुजे पवित्र सभेक बावार्थांत आनी प्रिती मोगान तीर कर. तुजे हुजीर तुवें एकठांय केल्ल्या ह्या तुज्या कुटुंबाची मागणी दयेन आयकून घे. कनवाळ्या बापा, संवसारांत शिंपडलेल्या तुज्या भुरग्यांक दया करून तुजे थंय एकठांय. आमच्या मेल्ल्या भाव भयणींक आनी तुजे इश्टागतीक ह्या संवसाराक अंतरलेल्या समेस्तांक मायपासान तुज्या राज्यांत घे. थंय आमी तुजी महिमा बगून ससना दादोशी जातल्या म्हणून आमकां बरवसो आसा. क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं ताचे उदेशी सगळ्यो बऱ्यो वस्तू तूं संवसाराक वांटून दिताय. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणा सर्पोद्वेदार बापा, सर्वंदनानी वैभव तुका सासनाच्या सासनात. आमच्या सडवणदाराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थन दीर्घ घेवन म्हणया. आमच्या बापा सगळींच्या, तुझे नांव पवित्र जावं, तुझे राज येवं, तुझी खुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक मुक्षितां तशें आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणेंत पडोवंक दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार. सर्वेस्परा, सर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्ताय आमकां दी. सर्गींचें बाग आनी आमच्या सडवणदारा जेजू क्रिस्ताचें येणें बरवोशान अत्रेक केल्यांक आमकां तुज्या उदार काकुळटीन सरपातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवडकी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससनाक. सोमी जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतां म्हणलें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दिवन एकवटान सांबाळ. तुजी येतान राजवड चलयताय ससनाच्या ससनाक. आमेन. सोमेची शांती सदांकाल तुमचे सवय आसो. तुमच्या सवय आसो. एकामेकाक शांती दियात. देवाची शेळी संसाराचे पाप काढलेले आमची काकूत कर. देवाची शेळी संसाराचे पाप काढलेले आमची काकूत कर.
देवाची शेळी संसाराचे पाप काढतेले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती. ह्या शेळयेच्या जेवणाक आपणे लाभलेली आमी सुभागी. सुमया तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फोवना, पूण तुज्या उतरांनीच म्हाका भलायकी मेळटली. मोगाच्यानो, ह्या एकरसाच्या बलिदानांत आमी घरास बसून भाग घेवन आसां. कारानंतर जावन पवित्र सक्रामेंतल्या जेजूक उंड्या रुपी वायना रुपी आमच्या काळजांत घेवंक साध्य जायना. पवित्र सभा आमकां आत्मीक कुमगार घेवंक एक अवकाश करून दिता. त्या देखून सगळे आमचे दोळे आमी धांपया. जेजूचें हजरपण आमच्या काळजांत आमच्या कुटुंबांत आमी भोगया आनी ताचे लागीं आमी मागया. म्हज्या जेजू, तूं भोव पवित्र सक्रामेंतांत खरोच हजर आसाय म्हणून हांव सत म्हणटां. संवसारांतल्या खंयच्याय वस्तू प्रासड हांव तुजो मोग करतां. तुजे मैमे बरीत कूड सेवन आनी तुजें आमोलीक रगत पियेवन आत्म्यांत दादोशी जावंक हांव हाशेतां. जेजू, ह्या घडये तुका हांवें पवित्र सक्रामेंतांत सेवन तुजे लागीं एकवटूंक म्हाका साध्य जायना. देखून तूं आत्मीक तरी म्हजे भितर येवन म्हाका दादोशी कर. जेजू, ह्या घडये भावार्थाच्या कृपेन तूं म्हजे थंय आयलाय म्हणून हांव थीर पाती येतां. जेजू, हांवें केदीस तुजें तावन पयस सरूंक म्हाका तूं सोडिनाका. आमेन. म्हज्या काळजांत आयलाय सुमिया, स्वागत तुका करता धनिया. प्रणाम भेटयता तुका, दर्शन तुजें दिल्ल्याक म्हाका. अर्गा अर्गा सोम्या तुका, सर्गीच्या धुलो सऱ्या. दुर्बोळ्या काळजांत म्हज्या, बिडारास तुवें केल्ल्या. अमर जिविताच्या उतरां मोत म्हजी उजवाडायल्या. स्वादीक मोगाचो एकवट म्हजे थंय तुवें केल्ल्या. अर्गा अर्गा सोम्या तुका, सर्गीच्या धुलो सऱ्या. दुर्बोळ्या काळजांत म्हज्या, बिडारास तुवें केल्ल्या. अमर जिविताच्या उतरां मोत म्हजी उजवाडायल्या. स्वादीक मोगाचो एकवट म्हजे थंय तुवें केल्ल्या.
प्रार्थुया. सर्वेस्पर आमच्या मोगाळ बापा, जेजूचो आमी खरो मोग करूं जाल्यार ताच्यो आज्ञा आमी पाळटल्या आनी तेन्ना तूंय आमचो मोग करतलोय आनी आपुणूच मोगान आपली वळख आमकां दितलोय म्हूण जेजून आमकां स्पश्ट सांगलां. तर ताच्यो आज्ञा मोगान पाळूंक आनी अशें ताच्यो बासोवण्यो जोडून घेवंक तुज्या पवित्र आत्म्यान आमची काळजां बर म्हूण आमी बरवशान मागतां. तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. मगाळ भावा भयणीनो, पापसाहेबान आजतावन ह्या 16 तारखेतावन 26 तारीख पर्यंत लाउदातो सी हप्तो म्हणून प्रसार केला. प्रकृतीचें संरक्षण करचे खातीर हो एक हप्तो आमी समर्पून दिजय. आनी पयल्या सुवातेर आमी गेल्या त्या वर्सा लायलेलीं जडां तीं कशीं आसात, कितलीं वाडल्यांत, मोगान तांचेर एक दिश्ट घालूंक हो एक अवकाश. आनी त्या झाडां कडेन लागीं रावन तांचे कडेन उलोवन तांचें संरक्षण करता म्हूण बसोवन, जर आमी कांय झाडां कातरल्यांत, रूख कातरल्यांत जाल्यार ताच्या बदलाक एकाक 3 वांट्यांनी लावंक फुडल्या म्हयन्यांत एक निचेव करूंक हो एक अवकाश. पावस सुरू जाता आसतना आमी झाडां लायता आनी अशें प्रकृतीचें संरक्षण करूंक, तशेंच उदक पाड करिनाशें जागृतकाय सांबाळूंक हो एक अवकाश. मे म्हयनो थोडे फावटी उदकाचो तत्वार येवचो म्हयनो, देखून आमच्या घरांनी उदक आमी चड पाड करनासतना जागृतकाय सांबाळायची. तशेंच इतर आमच्या बोवारींचें वारें आनी झाडां मात्र न्ही, मनजाती, सुकणीं आनी सक्कड भुंयचेर चलच्यो इतर जिवी आसात, हर एकल्याचेर मोगान एक मनोभाव मोगाचो दवरूंक हो एक अवकाश. बाबसाहेबान दिल्लो उलो पाळया, लाउदातो सी हप्तो आचरण करया. एकामेकाचो मोग करून आमी देवाक आमच्या काळजांत स्वागत करूंक शकता म्हणून वांजेलांत आमकां सांगलां. तसो बातेज पाळून आमच्या बोवारी आजच्या कश्टांत आशिल्ल्या भावंडांचेर दिश्ट घालया. घरा भितरच बसचे दीस उणें जाले, आतां आमी भायर वचयेत. देखून मनशांक गरज कितें आसा ती समजूंक पुणी गरजेच्या कामाक म्हणी आमी भायर वचत जायी, सोदून काण कुमक करी जायी आनी गरजेन पावत जायी, ह्या खातीरय उलो दिता. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमच्या मोगाळ बापान आपल्या एकल्याच पुताच्या पुनर्जिवानपणा वरवीं तुमकां सोडवण दिली आनी आपलीं भुरगीं केलीं. आपलो आशिर्वाद तुमकां दिवन तो तुमची काळजां संतोशान भरूं. आमेन. जेजून जोडलेले सोडवणे वरवीं बापान तुमकां पातकांतली सुटका दिली. ताच्या उदारपणाच्या देण्यान अमर जिविताचें दायज तुमकां मेळ्ळो. आमेन. वावरता वरवीं जेजू बराबर पवित्र स्नानान तुमी पुनर्जिवन जाल्यात. आतां तुमचें जिवीत सारकें नवें आनी पवित्र जावन जेजू बराबर सरकार शासनाच्या सुखाक तुमी पावो. आमेन. आनी सरपदवेदार देवाचो, बापाचो आनी पुताचो आनी पवित्र आत्म्याचो आशिर्वाद तुमचेर देवो आनी तुमचे सवे सदां आसो. आमेन. बसून येयात, क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. ओसा प्रजांचे शीस करा, मोगाचो संदेश प्रसार करा. कालत्या काळजान दुर्बळ जिणेर शुभवार्तेक साक्षी जाया. ओसा प्रजांचे शीस करा, मोगाचो संदेश प्रसार करा.
कालत्या काळजान दुर्बळची शुभ वार्तेक साक्षी जाया धाडता तुमकां शेतान मोच्या वावराक तुमी तयार रावा सर्गा बंदराक शेळयांक मोजा मोगान तुमी पावया वोसा प्रजांचे शीस करा मोगाचो संदेश प्रसार करा कालत्या काळजान दुर्बळची शुभ वार्तेक साक्षी जाया वोसा प्रजांचे शीस करा मोगाचो संदेश प्रसार करा कालत्या काळजान दुर्बळची शुभ वार्तेक साक्षी जाया मोगाळ पुत्रा सोवे औकार मोरी आशीर्वाद दिवांका भगवान कुसाचे गुरुवेन यावर आमकां आमचे देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन.